सुरवातीक आमी गीत घेऊया A36 पेज 20. A36 पेज 20. आमचो तूं मोखोरताय आमची मोदें जेसू धाडटाय हो मोग ओळखून बीन वास्ताखो आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत सारता. देव बरो दिसूं तुमकां सगल्यांक. मोगाळ भयणान आनी बाबांनो, आयज बेरेस्तार पावस आसा सोदांचे भाशेन, तरी आसतना तुमी जायतीं हांगासर पावस आसतनाय आयल्यात पाद रागनालाक मेळूंक, पाद रागनाला वरवीं देवा लागीं कसलोय ना कसलो तुमकां आदार मागूंक आनी पाद रागनेल देवास लागीं मागून आमकां सगल्यांक आदार दिता. आमी मागता पळय त्या कारणाक. आनी आयज बारुसभर तुमी जाय ते पाद्रींक पळयतात हांगासर. इतले पाद्री बिरेस्ताराचे आसोनात. कित्याक जायत आयज आमचो मोनास्ट्रीचो वडील रेक्टर ऑफ द मोनास्ट्री फादर जोसेफ बाप्तिस्ता यादनीक मोकी आग्नेत आसा. ताचो आयज जल्माचो दीस हांगासर आमच्या मोनास्ट्रीन पयलेच फावट कसो सुपिरियर कसो ताचो बर्थडे आयज संभ्रमतात. आनी हातून तुमी सगळीं वांटो घेतात. ताचे पासत मागुया. जशी तुमचे पासत तुमी पाद रागनेलाक फुडें घालून मागूंक येतात, तशींच पाद रागनेलाचोच जाय तो आदार ताकाय मागुया. तुमी पळयतात बिरेस्ताराचे बिरेस्तारा ही वाटेन ते वाटेन सगल्याक तुमकां दिश्टी पडटलो. इगोर्जेन, साक्रिस्तीन, कुमसाराच्या कॉपेलान, ऑफिसान सगळे वारे सगल्याक आसता तयार तो. कितेंय काम आसत जाल्यार रोखडेंच तें सुटावें करूंक. ताचे पासत पाद रागनाला वरवीं आयज आमी देवा लागीं भरपूर आशिर्वाद मागुया. ताका घोटाय आनी जाय ती जाणवाय सगळें बरे भाशेन शांतीन मोगान करूंक. आनी बारुसभर तांची घरचीं आसात, तांचेय पासत आमी देवा लागीं मागुया. सगळ्या घरच्यांचेर देवाचो आशिर्वाद सदांच खुशालकायेन जिवंक आनी बरे भलायकेन ती सगळीं आसूंक तांचे पासत मागुया. आनी बारुसभर आमी सगळीं हांगासर आयलेलीं आसा. सगळीं एकाच मनान देवाक आर्गां दिवया आनी पाद रागनेलाक बेगीनूच आल्ताराचो मान फावो जाल्या पुरो म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. देव बरो दीस दिवं मोगाच्या भाव भयण्यांनो. आनी माय मोगाचो येवकार मिसांत वांटो घेवंक देवाक आर्गां दिता, देवाक दिन वाचता. हे म्हज्या बरे भलायकेन म्हाका देवान दवरला म्हूण दुसऱ्यांची सेवा करूंक, सेवा घेवंक न्हय, सेवा करूंक. तशेंच मागता म्हज्या आवय बापाय पासत जीं स्वर्गा राज्यांत आसात, ताचेच कृपेन ह्या जाग्यार हांव पावलो. मागता सगळे ह्या मोतांत रावतल्या तेंचे पासत जे पिडेंत आसात
जी आमची मागण्यांची गरज तांचे पासत ही सगळीं भावंडां फुडें दवरून हे मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया आनीक पातकांची दूख दवरुया आनी म्हणुया हांव पातकी सोर्पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागी वंशदान सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर्पदार देव तुमची काकलूत करूं तुमचे पातकां मोगसूं आनी सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko. Krista kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko. प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर कोत्ता तें दवरूंक आमकां कृपा दी आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो कर देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीत, तूंच प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीत निवळ करताय. तुज्या निवाड्याच्या रस्त्याचेर चलून सर्वेस्परा आमी तुका रावता. तुज्या नांवाक ओथरेकता म्हजो ओतमो. तुजो उगडास म्हज्या काळजाचो उल्हास. रातचो लेगून म्हजो ओतमो तुका आशेता आनी म्हज्या होड्ड्यांत म्हजें काळीज तुका सोदीत आसा. तुजी न्हीद प्रितुमे वयर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतल्या मनशांक तुजें प्रमाणीकपण ओळखूंक मेळटलें. सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय आनी आमचीं कामां तूं शांती पावयताय. सर्वेस्परा आकांताक आमी तुका सोदता. आमचे हाल उपार दे. तुजी कास्त आमकां जशें परसूत जावचे वेळार एक गोरबेस बायल कश्टवता आनी दुकानी बोब मारता तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गोरबेस जाल्या आनी बालोंत्रेक पावलोले परी आमी कश्टवता. प्रथमे आमी तारणाचो आत्मो दिवंक ना देखून संवसारांत आनीक मनीस जल्मूक नात. तुजी मेलोली जिवंत जातली आनी तांची मोडी उठ्ठली. सगलीं तुमी धुळींत रावतल्यान उठात आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडात. कित्याक तुजो दव परचुलीत जाला आनी जमीन आपल्या कुशव्यांतली मोडी नव्यान जल्मा हाडटा. देवाचें उतर हें.
आमचो जबाब जावं दी. स्वर्गार तावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. सगळीं म्हणुया. स्वर्गार तावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. पूण तूं सर्वेस्परा सासनाक तोखताय. युगाच्या युगाक तुजें नांव उरता. उठ आनी सियोन शाराची दया कर, कित्याक काकलूट करचो वेळ पावलो. होच तो वेळ. कारण तुज्या चाकरांक ताच्या चाकरतीचो उगडास पर्यान उमाळे हाडटा आनी ताची धुळीची लेगून चुरचुरे दिसतात. आमचो जबाब. स्वर्गार तावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. जेन्ना सर्वेस्पूर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा धब्याच्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी प्रितुमेचेर सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासतलेचें प्रार्थोन तूं आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपर्वा करचो ना. आमचो जबाब. स्वर्गार तावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. चलूचे आसात ते नवे पिळगेंत सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत हें सगळें बरयलेलें आसूं दी. आपले उंच पवित्र ठिकाणा तावन सर्वेस्परान ओडू घालो. स्वर्गार तावन प्रितुमेचेर ताणीं दोयाळ नदर घाली. कोयद्याचें रुंदोन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. आमचो जबाब. स्वर्गार तावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui sui sorvesporak, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui sorvesporak, sorvesporak sui sui. Amcia somia Jezuce. Apurut salo durbol, sorvesporak sui sui sorvesporak, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui sorvesporak, sorvesporak sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. अवेस्वरीकरो इकरा वळी 26-30. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेवतलें. म्हजें जूं सोंपें आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेवतलें. तर म्हजें जूं सोंपें
आनी ओडू मुजे ओजे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो आमकां बरी खबर आसा झूम म्हणजे कितें तें. झूम जावं एका नोगराक ओ नागोर जो आमी म्हणटा ओ गाड्याक दोन बैलांच्या खांदार आडवें लाकूड आसा ताका झूम म्हणटात. द योक. जेजूच्या जिवितांत जेजून पळयलें बरे थोवय आसात ते झूम करूंक सोंपें न्हय. एकमतीन करूंक पडटा, बारीकसाणेन पळोवंक पडटा. तें बैलांक माल पडना जावंक सोंपेपणी बैलान दूख नासतना ही जावं नागोर हो गाडो ओडून व्हरूंक वजन ओडून व्हरूंक. तितलेंच न्हय, जाणार सांगतात जेजूय एक तोयाचो पूत जावन आपल्या बापायकूय आदार दितालो असलें काम करूंक आनी आपणें ही कामां केलीं. अजून करून आपल्या हातांनी केला आनी लोक हें घेवंक येतालो. ते बसत ताका बरो अनुभव आसलो झूम कोण परी वापरूंक जाय ते. आयच्या शुभ वर्तमानांत तोच उगडास तो करून आमकां सांगता. ही सोबीत उतरां आमकां मेळटात. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. वजन चड जाता दोगांय बाराबर खान मारुया. म्हजेशी येयात हांव तें ल्हव कोत्तलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. म्हजेरूच घालनाकात सगळे. म्हजेशी येयात आनी म्हजें जू तुमचे खांदार घेयात आनी बाराबर आमी तें ताणू. कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. दुसरे भाशेन कितें जेजू सांगूंक सोदता. इन अदर वर्ड्स, ट्रस्ट मी and yoke yourself with me, or yoke yourself to me, and together we will pull or carry on with the work we have to do. म्हजे बराबर तूं तुजे त्रास काड. म्हजे बराबर म्हाका म्हजेरूच घाली नाका. एकटो न्हय, झूम दोग जाणांन ओडपाचें. दोग जाणांचे खांदार आसूंक जाय. एकाच बैलाच्या खांदार घातल्यार नागोर ओडचो ना. एकच बैलाच्या खांदार घातल्यार गाडो फुडें वचो ना. दोगांयची गरज. रितीशांदो, आयज जेन्ना असले सुवातेर आमी नोदर मात्ता म्हाका उगडास येता एका गोंडणेचो जंय एक भुरगो शिकोना आनी म्हणटा जेन्ना आवय बापूय सांगता बाबा शीक. ना मामी हांव सदांच मागणें कोत्ता हेल्प मी इन माय एग्जाम. जिजस हेल्प मी इन माय एग्जाम्स. तो म्हाका आदार कोत्तलो. आनी बापूय सांगता ना बाबा तो तुका आदार कोत्तलो. तूं शिकला जाल्यार तूं शिकला तें उगडास करूंक. तूं एग्जाम बरयता तेन्ना तूं नर्वस जाता जाल्यार तुका बोर्ड दिवंक. तूं शिकूंक ना जाल्यार तुज्या तकलेन तो तूं शिकूंक ना तें घालचो ना. त्या वेळार तूं कांय नोको तें तुज्या मतांत घालचो ना. तूं शीक, तुजें काम तूं कर. जेजू उपरांत आपलें काम कोत्तलो. बाराबर
तुज्या बराबर तो एग्जाम बरयतलो. हे घडणी हांवें आयकल्या ती वाचल्या ती, पूण आमच्या जिवितांत तसल्यो वस्तू जायत्यो जाता. सिरीस मागतात आमी, पादांगणाचे उदरी मागूंक येतात, पूण मागीर म्हणटा फादर निराशी आमी, कित्याक आमचे मागणें आयकूंक ना, आमकां सर्वीस मेळूंक ना. खंय एप्लाय केल्लें ना फादर. ते पुतान सांगलें उमके कडेन वच, तो म्हणटा तुवें पागार उणें, उमके कडेन इतले स्थिती सर्वीस नाका, आनी कितें कर ती पयस पडटा. म्हजो भाग हांव करिना, हांव पूण सांगता पादांगणाक तूं मातसो सांग जेजूक आनी म्हाका नोकरी दी. जू म्हणल्यार तें न्हय, बराबर आमी ताणूंक गरज, बराबर आमी ओडूंक गरज. म्हजो भाग हांवें करूंक गरज. हांव ह्या मोतांत आसता आनी दुयेंसाचे जायते जाणां दुयेंस पयस करून आमी मागता. हांव डायबिटीज आसा, प्रेशर हाय प्रेशर आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा, आल्सर आनी दुसऱ्यो वस्तू आसात, आनी मागता हांव देवा कडेन आमकां बरें कर म्हूण. पूण चॉकलेटी खावपाची आमी सोडिना, गोड गोड खावपाची आमी सोडिना, खार वस्तू खावपाची सोडिना, प्रेशर चडटा. तेलाची वस्तू आमी सोडिना. हांव आमची खबर सांगना, सगळ्यांची खबर सांगता आनी मागता हांव म्हाका दुयेंसांतलो बरो कर म्हूण. कोण परी करतलो? तूं आबूज कोत्ताय आनी देवाचेर घालताय सगळें म्हाका बरो कर म्हूण. हांवें म्हजें भाग करची गरज, देव आपलो वांटो आपण कोत्तलो. फादर सोऱ्यान बुडटा म्हजो पूत, माग ताचे पासत. गॅमलींग कोत्ता, माग ताचे पासत. आनी आमी कितें कोत्ता? तोच पूत घरा वचूंक हांगा हांगा घर जाल्यार 12 आसात त्या वाटेन घुंवन घरा पावता. सोरो पयस कर न्हू, तूं बोगले काडूंक वयता आनी जेजूक सांगता सोरो पयस कर म्हूण, गॅमलींग पयस कर म्हूण. आयज आमी बागेवन कामिलूस ते लेलीस हाची परब करता. ल्हानूच आसतना ताचो आवय बापूय सोंपता, सैनीक कसो तो वावरूंक लागता, पूण एक विश तेच्या जिवितांत येता म्हणल्यार गॅमलींग. पयशे सगळे इबाड कोत्ता आपल्या आवय बापायचे, जे ताका सोडून ताका दवरलेले काबार. तेन्ना ताचे दोळे उगडटात आनी तूं म्हाका गॅमलींग पयस कर म्हणून मागोना, आपण पयलो आपल्याचे प्रयत्न कोत्ता आनी आदार दी म्हूण देवा कडेन मागता. हे म्हजे प्रयत्न सुफळ करूंक आनी बरो मनीस जाता, जिवितांत बदल हाडटा, पाद्री जाता, सेवा हॉस्पिटलांत सेवा चाकरी कोत्ता. आनी आयज आमकां एक भाग्योंत कसो तो मेळटा केन्ना जेन्ना आमचें झू हो जेजूचें झू आमच्या खांदार आमी घेता आनी बराबर आमी ठाणटा. पादांगणाची उतरांचो म्हाका आयज उगडास येता. देवाचेर पातयुया आनी सुण्या आपल्या दोनयाच्या पांयाशी सुस्त आसता तशें उस्क्या मेकळी रावुया. तेणें पयलें आपल्या जिवितांत हें केलें, ट्रस्ट इन द लॉर्ड. यस, तेणें तो ट्रस्ट केलो, आपलें काम केलें, आदार जेजू कडेन मागलो. जावं प्रवचनाक आपली तयारी आपण केली, पूण बाळ जेजू कडेन मागलें बरे भाशेन प्रवचन करूंक, सेवा चाकरी आपली वाटेन केलें, मागलें देवा कडेन आपणाक आदार दी म्हूण. सगळे वस्तू आपले तांय पयलें सुरवात करून आपल्या जिवितांत हें सगळें चालू दवरून देवाची मदत ताणें मागली आनी हे भाशेन ते जू आपल्या खांदार घेवन हो जें लोक केलें. आयज इगोजमात हेच वाचपा वरवीं आमकां उलो मारता, आमकां उगडास कोत्ता. आमी एक प्रत्येक जाण जे हांगासर आसात तांणी हाचो उगडास करून आमच्या जिवितांत आमी असो एक बदल हाडूंक आमचे वाटेन जे आमी करूंक जाता पयलीं ते आमी करूंक आनी उपरांत देवा कडेन आदार मागूंक ही वस्तू सुफळ जावंक. हेंच आमी एमिसान वांटो घेतना मागुया.
उबी रावया. थोडीशी मागणी देवा मुखार घालुया. आमचो जबाब गावन करून जातलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाच्या खोल अणभवान भरून मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी आपल्याकूच मोडून सगल्या मनशांक देवाच्या दयाल मोगाचे उपकार ते जावंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आयज आपलो जल्माचो दीस समारंभतल्या पाद्री जोसेफ बाप्तिस्ताच्या जिविताच्या देना पासत देवाक दिनवासतना ताचे यान्निकी जिवीत अदीक देवा पेलीचे सेवेक ओरपिलोले जावंक आनी ताच्या मुनियारपणा उदेशी जायत्यांक देवाच्या मोगाची गोडसाण मेलूंक बापाची कृपा ताका मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या पाद्री जोसेफ बाप्तिस्ताच्या घरच्यांचो इश्टा मित्रांचो आनी बऱ्या देखणाऱ्यांचो उगडास करतना जी मरून गेल्ल्यान तांकां सासणाचो विसो फाव जावंक आनी जी ह्या संवसारांत जियेतात तांणी आपल्या जिवितांत सदांच देवाची खुशेक आयती रावंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आयज धर्माच्या नांवान झुजां मारामारी आनी भायरावप वाडत आसा. सोर भाशेचे भेद उतरून नवे मनीसकूल निर्माण करच्या हावेसान समेस्तांनी एकचिटान पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ओ दयाल बापा, कार्तिकायेन केल्ली मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्याच काळजांनी खुबीत केल्ली मागणी त्याचे बाबर घालून ती आमकां शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणीच्या वेळार आमी गीत घेवया. C35 पेज 43. तुझ देण्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिलो मनुष्याच्या वावरान केलो भेटयता तुका उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुका उलो मातले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. आमी मागता आमच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पवित्र आनी सासणाच्या देवा, सूरकाली आनी सूरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पावन परगोडटाव. तीर बराशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 Dolvaraco, सर्वेस्पोर tu, povit, 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 Dolvaraco, सर्वेस्पोर tu, Sorgani sopsar बोल्या तुझ्याच वैभवा. उत्सर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पोराचे नावी येता उत्सर्गी तुका सोयीचो. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवा येसोर आमी तुजे मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सगळ्यांची काल्स तुका समर्पिता. जे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेवची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो ले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां म्हजो बापूय अंतोनियो आनी म्हजी आवय एलिझा हाची काकूट कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. तुजो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यो झुजे भाग्यो धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पयदार बापा सर्वंदोन वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा तूं स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां आमचे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल. आमची खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्ते तोंडान आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. D40 पेज 69. D40 पेज 69.
Sorgi undo Jesus dilo amka oslo favor naslo amco Jesus jevon salo amche admi uket paulo Jesus 외기도에 어떤 모두가 기분 나오다 예수 외기도에 어떤 모두가 기분 나오다 소리기 제본 예수 비다 आपली कुडमास समोर पिता देवा मेंढरो आपूण साता आवा मनुष्या खाऊन दिता ये जेसू वेगी तुये ओतमोतुका 기분 나오다 예수 외기도에 어둠 모두가 기분 나오다 마가데반 마나딜로 우리 것다이 또디탈로 소르기 운도 지순디로 어둠야 고타이 또디톨로 예수 외기도에 어둠 모두가 기분 나오다 예수 외기도에 어둠 모두가 기운을 아우다 म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोबें रावता आनी हांव ताचें सोबें रावतां प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितींत पोत्तून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसूया Mogal Bavambino,
व्हड भवार्थान भोक्तीन आनी बोरवंशान हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे हुस्के मानेवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारूंक बरोबरूच मानेवंत आग्नेलाच्या संत करणा पासत मागूंक आमी हांगासर आयल्या तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ले आवडे मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करचे हेंच आमची मागणी आनी आवडे आयज लेन्सी फेर्रांव मालाड मुंबयथान आपणाक मेवलेलो उपकार हे भाशेन कळीत करूंक लायता म्हज्या पोटान जायत्यो लिंप नोड्स जाल्ले त्या खातीर म्हज्या पोटान दुखतालें केन्नाय केन्नाय सोंसूंक जायना तशें दुखतालें दर दिसाक हांव इंजेक्शन घेतालीं एक दीस दूख इतली चड जाली मोरता कशें दिसलें ह्या वेळार म्हजी माय एक व्हड भोक्त मानेवंत आग्नेलाची तिणें म्हाका म्हजे च्यायेंत मानेवंत आग्नेलाची माती घालून पिवूंक दिली ती पियेतूच म्हाका बरेंच ओंकूंक आयलें ते उपरांत सगळी म्हजी दूख गेली आनी हांव सारकी बरी जाली दोतोरान नव्यान तपासून सांगलें लिंप नोड नात म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां आनी मानेवंत आग्नेलाक बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक मागता मोगाल बाबा भयणो वो आमच्या भयणांचो भावार्थ तांच्या आकांताच तांच्या पिडीच्या वेळार आमच्याय काळच्या मनान घेवन आयिल्ली मागणी भावार्थान मानेवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारुया नव्यानाच्या मागण्यांत सगळीं उबी रावुया उपकार मेळूंक मागणे सर पदवीदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बाप्पा आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशेंच जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतभरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक कोणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे ओगोणीत काकुतीच्या देवा ओगोणीत काकुतीच्या देवा सरपट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोडपोर घुटणी उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन मोगाल भवमिनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता जायते आमचे याज्ञीक भाव पिडेंत आसात तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुत्सार बाप्पा आमच्यो असोक्ताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलय तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता हे आमच्या पिडेवंत भावां भयणांचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूक आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत तुजी भावार धरूं आनी तुका तिवन भोवूं हे परी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवो आनी संतोशान तुका वाकाणो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन प्रितीशानो देवाक हांव आर्गां दितां दिन वाचता ह्या म्हज्या बऱ्या जिविताच्या देण्या खातीर ताचे सुरवीं हें म्हाका देणें मेवलें अपोत देण्यांनी म्हाका ताणें बोल्ला देवाक म्हजे दिनवास तशेंच म्हज्या गोच्यांक आवय बापायक दोगांय स्वर्ग राज्यांत आसात म्हाका विस्वास आसा ती मागतात म्हजे पासत
सोर वडील आसा हांगासर संस्थेचो घर सोडल्या उपरांत संस्थेन म्हाका आयज पर्यंत कितें आसा तें संस्थेन दिलां. जावं म्हजें शिकप, जावं ही भलायकी आनी सगळें जें म्हजें थंय घडलां. आयज हो म्हजो वडील आसा, ताकाय दिनवास हांगासर म्हज्या बरोबर देवाक आर्गां दिवंक आयला म्हूण. म्हजे जूं खांद घेवपी जायते आसात. फादर आग्नेल जो फर्स्ट कावन्सिलर आसा, फादर रासल सेकंड कावन्सिलर आनी फादर विन्संट. आमी बराबर हो नागोर हो गाडो फुडें व्हरता. तांचे पासत म्हजे देवाक दिनवास. आनी कम्युनिटीची म्हाका दिल्या, ती समुदाय जी दिल्या ह्या घरान मोगाची. मोग दाखयतात, मोग घेतात. एक गरज जेन्ना हांव मोग दाखयता, हांव मोग घेता. हेंच ते करतात म्हजे ताय, हांव करता तेंचे ताय. आनी सगळ्यांक तुमकां आनी हांगासर हाजी जाल्ल्या सवें आसूं, तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्रार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताय शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Pragnę Jezusa Bogta, Tuझे नाव आयज पर सोलता. निसोद मी गोडी तू सावन आसा, स्वर्गाच वाडदा कोयता. निसोद मी गोडी तू सावन आसा, स्वर्गाच वाडदा कोयता. उल्हास आमचे देवा मुखार पळोवन तुका तारा. उल्हास आमचे देवा मुखार पळोवन तुका तारा.